प्रतापसिंग राणे आणि विश्वजित राणे 10 कोटींची लाच मागली म्हण भालचंद्र नायकान केल्ल्या आरोपा फाटल्यान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसाचे राजकारण आसा म्हण राणेच्या वकिलान शुक्रारा सीबीआय कोर्टात आरोप केलो। राणेक दिल्ले म्हण सांगता ते 6 कोटी रुपया खंयच्यान हाडले हे भालचंद्र नायक आणि गिरीश पैन स्पष्ट केल्ले ना। ह्या केशी फाटल्यान राजकारण आशिल्ल्यान राणे वा पुताक अटकपूर्व जामीन दिवचो म्हण राणेच्या आदोगातान आर्ग्युमेंट घालो। पुलीस शुक्रारा बाजू मांडटले। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे आणि आमदार विश्वजित राणेच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सीबीआय कोर्टान शुक्रारा सुनावणी जाली। प्रतिवादीच्या वकिलान राणेची बाजू मांडली। हो आरोप करपी भालचंद्र नायक आणि गोय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हे आमीग आशिल्ल्यान राजकारण करपा खातीर हो फटीचो आरोप केला अशें राणेच्या वकिलाचे म्हणणे आसले। दहेज मिनरल्सचो संचालक गिरीश पैन विश्वजित राणेक 6 कोटी दिले अशें भालचंद्र नायक म्हणटा, मात गिरीश पैन तशें खंयच सांगूंक ना। 6 कोटी खंयच्यान हाडले हेवूय ताणें सांगूंक ना। ह्या वेळेला हो आरोप राजकी हेतान केला ही गजाल स्पष्ट जाता असो दावो राणेच्या वकिलान केलो। अटकपूर्व जामीन अर्जावेली मुखावेली सुनावणी फुडल्या शुक्रारा जातली। सरकारी वकील त्या दिसा पुलिसांचे म्हणणे मांडटले। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि ओमकार फळारी। कोलव्या पर्ल रेजिडेन्सीच्या निमाणे अपार्टमेंट कमर्शियल करून झोन थंय हॉटेल उबारपाचो यत्न बिल्डरान सुरू केल्ल्यान थंय रावपी फ्लॅटवाले विरोध करतात। लोकांनी सिनियर टाउन प्लॅनर जेम्स मॅथ्यू मेळून जाप विचारली। बिल्डरान बेकायदेशीर बांदकाम केल्ल्यान काणकोणच्या रुबी रेजिडेन्सी भशेन कोलवा पर्ल रेजिडेन्सीत दुर्घटना घडपाचो भंय थंयचे लोक उक्तायतात। The way the complex is built is totally illegal, without setbacks. The open space is being eaten up for his greed. सिनियर टाउन प्लॅनर म्हणटा अपार्टमेंटाची कमर्शियल बिल्डिंग करपाक मेळटा काय ना ते कायदेशीर गजाली तपासून थारायतले। Refer to the government. Definitely government will take into account their complaint and maybe will take legal opinion also. इतले मजगती बिरेस्तारा राती बेतोड्या श्रिंडू माइलस्टोन अपार्टमेंटातले एके बिल्डिंगेक नेटाच्या वाऱ्याचेर हाय टेन्शन लायन तेकिल्ल्यान लोकांचे लाखांनी रुपयांचे सामान हाय वोल्टेजीन काबार झाले। लोक म्हणतात बिल्डिंगेक लायटीचे कनेक्शन घेवंक खात्यान एनओसी दिवंक नाशिल्ली। हाय टेन्शन लायन पयलीं सावन आसा, थंय बिल्डिंग उपरांत बांदल्या। पीडीए आणि टीसीपीन फायल धाडून दिल्ल्यान बिल्डिंगेक मान्यताय दिवची पडली अशें पंचायत म्हणटा। हाय टेन्शन डिपार्टमेंटमध्ये आम्ही गेलेलो तर ते काय म्हणतात की आम्ही एनओसी दिली, पण ॲक्च्युली एनओसी नाही दिलं तरी त्यांनी कनेक्शन कसं दिलं, कनेक्शन कसे दिले त्यांनी। डिव्हिजन 3 जेन्ना मेळ्ळे कुट्टी खांडेपार की तो सांगता आपण ताका एनओसी दिवना। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आणि विवेक प्रभू। वीज खात्याच्या लायनमॅनाच्यो मागण्यो 15 दिसां भितर मान्य केल्यो ना जाल्यार गोंयभर आंदोलन करून लायट पुरवण बंद वडोवपाची शिटकावणी वीज कर्मचारी संघटनेन दिल्या। लायनमॅन आनी हेल्परांक प्रमोशन दिवपाच्या मागणेचेर फाटल्या 25 वर्सांत सरकार कांयच जाग माग करिनाशिल्ल्यान शुक्रारा कर्मचारी पणजे मुखेल कार्यालया मुखार धरण्याक बसले। वीज खात्याचे लायनमॅन आणि हेर कर्मचाऱ्यांनी शुक्रारा वीज खात्याच्या मुखेल कार्यालया मुखार धरणे धरले। लायनमॅन आणि हेर कर्मचाऱ्यांक बेगोबेग बढत्यो दिवच्यो अशी तांची मागणी आसा। आम्ही गेले वर्षभर कंटिन्युअस कॉरस्पॉन्डंट करीत आसात डिपार्टमेंटा कडेन। आम्ही डिपार्टमेंटाक नोटीस दिली आणि पयर आम्ही नोटीस दिवन डिपार्टमेंटाक सांगले की आम्ही आज तुझ्या डिपार्टमेंटा मुखार येवन बसतले आणि तुका सांगतात की हे जो प्रश्न 15 दिसां भितर तुवें सोडयलो ना आसत जाल्यार आम्ही सगळे काम बंद करून पणजे शहरात येतले 15 दिसांनी। हे जेई म्हणून जॉईन जाले, चीफ इंजिनियर जाले, पूण लायनमॅन म्हणून जो 25 वर्सां पयलीं आशिल्लो, असिस्टंट लायनमॅन 25 वर्सां पयलीं तो त्याच जाग्यार आसा, हेल्पर आशिल्लो त्याच जाग्यार आसा आणि म्हणून ही एसीपी एमएसीपी प्रमोशन ग्रेडी कांय केल्ल्यो आसात आणि त्यो ह्या कामगारांक लागू करिनात आणि म्हणून आज आमी पणजे आयल्यात, प्रातिनिधीक रूपान आयल्यात। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। घेऊया एक विराम।